Pójść samochód. Co? Ahoj.
प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या दिसा जिवां प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमी वाचता. जिवांचे शुभ वर्तमान 18वा वेसोर 1 ते 40 वड, तेच बरोबर 19वा वेसोर 1 ते 40 आणि 2 वड. हो लांबीक इतिहास. पूण आयज म्हजें लक्ष हांव जिवांचे शुभ वर्तमान 3रो वेसोर 16वी वड हाचेर घालता. खरेंच ताचेर बावाट ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पळय बाबणांनो, हे वळीन देव आमचो कितलो मोग करता ते आपल्या पुताच्या कोश्टा मन्ना आनी पुनर्जिवांतपणा वरवीं आमकां दिसून येता. आतांच पळयला ते घडणींत आमी एका बापायचो मोग पळयता. कशे परी हो बापूय सगल्यांक साल्वार करूंक, ट्रेनीन आसलेल्यांक साल्वार करूंक आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान करता. बाबा म्हणल्यानो, ही घडणी आमची दर एकल्याची. ही घडणी देवा बापाची, ही घडणी देव पुताची आनी ही घडणी आमची दर एकल्याची. पूत बापा सोबे आसलो, पवित्र आत्म्या सांगाता आसलो. सगळेच खुशालकायेन आसलेत, मोगान जियेताले. पूण तरी पूण देव बापान, पुतान आनी पवित्र आत्म्यान हो संवसार रचलो. संवसारान मनशाक रचलो आनी मनशाक जाय जाय तें दिलें. मनीस आपली यात्रा सुरू केली आनी यात्रा एका गांवान सावन दुसऱ्या गांवान जाल्यार ह्या संवसारान थावन स्वर्गार वचपाची यात्रा ती. ही यात्रा चलता आसतना आमकां वेगवेगळे मनशां मेळटात. तशे परी आमी हे घडणेन पळयता, ट्रेनीन वेगवेगळे जातीचो लोक, वेगवेगळे खातीचो लोक, तेच परी वेगवेगळ्या प्रश्नांक सांपडलेलो लोक आनी तरेतरेचो लोक. थोडो लोक तर खुशालकायेन दीस सादता, तो वेळ सादता. दुसरो लोक दुखी आसा, आपल्याचेच चिंता, दुसऱ्याचें तांकां पडूंक ना. थोड्यांक दुसऱ्याचें पडलेलें आसा, थोडे ड्रग्साक सांपडल्या, थोडे सोऱ्याक लबदल्या. अशे तरेन वेगवेगळे तरेचो लोक. जायते पावटी आपस्वार्थी लोक आसा आनी दुसरो लोक आसा जाका दुसऱ्याचें पडलेलें आसा. हे ट्रेनीन आमी पळयता ती येतात आपल्याच्या संवसारान ती आसात. आनी अशें आसतना आमी पळयता हो बापूय ह्या ट्रेन वचपाक जो पूल आसा थंयसर काम करता. बापूय आपल्या पुताचो जाय तो मोग करतालो, तेच परी पुतूय आपल्या बापायचो जाय तो मोग करतालो. पूण जशे परी हो ट्रेनीचो पूल उकडलेलो आसता, हो पूत पळयता की बोट गेली ती गेली, आतां ट्रेन वचपाची जाल्या. आनी ते पासत हो पूत ह्या ट्रेनींतल्या लोकांक सांबाळचे खातीर आपल्या बापायक सांगता. बापूय दिसती पडना जावन तो थंयसर वेता आनी आपलो जीव संकश्टान घालता. नाल्यार बापूय पळयता की ट्रेन येता आनी ह्या लोकांक सांबाळचे खातीर जेन्ना तो बापूय पुताचेर नदर घालता, सगलोच अजाप जाता, सगलोच निर्शेता, कितें करचें तें ताका समजना. पूण हो उपाय ताका वापरचोच पडटा, आपल्या पुताचें बलिदान. आपल्या पुताक जिवो मारूंक तो फुडें सरता आनी हाचें कारण आमकां सगल्यांक साल्वार करूंक व त्या लोकांक सगल्यांक साल्वार करूंक. आमी पळयता हो बापूय ते लिवर ओडटा, ताजो पूत मोत्ता, पूण हो ब्रीज सारको जावन ती ट्रेन एके वाटेन सावन दुसरे वाटेन वता. पळय बाबणांनो, आमचेय सगळें अशेंच कितें घडटा. आमी ह्या संवसारान थावन स्वर्गार वता आसतना वेगवेगळे तरेचो लोक आमकां वेगवेगळी भावनां आसात. थोडी आपल्याचें चिंतात, थोडी दुसऱ्यांचें चिंतात. अशे तरेन वेगवेगळी बलिदानां आमी केलेली आमी पळयता. पूण देव आमचो मोग करता. देव आपल्या पुताचोय मोग करतालो. पूण आमकां सगल्यांक स्वर्गार वचचे खातीर, आमकां सासणाचो विसो मेळचे पासत ताणें आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान केलें, सॅक्रिफायस केलो. बलिदान म्हणल्यार आपल्याकूच बली करप, आपल्याचेंच दान करप, आपलोच सॅक्रिफायस करप. ह्या संवसारान आसतना आमी ल्हान ल्हानशीं बलिदानां करता. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत बलिदान करता, आपल्या भुरग्यां पासत भायर वेतात, आपल्या भुरग्यां पासत
घाम रगत वारयतात फकत आपल्या भुरग्याक कुशालकाय करच्याक. जावं बापूय परदेसान वेता, जावं आवय परदेसान वेता, अशे तरेन आवय बापूय भुरग्यां पासत आपलेंच बलिदान करतात, आपल्याकूच उणें करतात आनी भुरग्याक कुशालकाय दितात. जायतीं भुरगीं आसात जे आपल्या आवय बापाय पासत बलिदान करतात. जाय तो काम करून, जाय तो सॅक्रिफायस करून आपल्या आवय बापायक खुशाल दवरतात. घोव आपले बायले पासत बलिदान करता. बायल आपल्या घरदार सगळें सोडून आपल्या घोवाच्या घरा वेता. अशे तरेन एक एकलो बलिदान केलेलो आमी पळयता. तेच बारी आमच्या भारताचे राखण करतले सोल्जर आसात जे तेय भारत राखूंक आपलें बलिदान करतात. दोतोर आपलें बलिदान करतात. अशे तरेन वेगवेगळो मनीस आमी पळयता बलिदान सॅक्रिफायस करतात. आपलोसोच जीव संकश्टान घालून दुसऱ्याक जीव दितात. पूण जेजू असलें बलिदान खंयसरूच आमकां मेळचें ना. जेजू आपलो जीव सोंपयलो आनी आमकां जिवीत दिलें. न्हयच हें संवसाराचें जिवीत पूण आमकां स्वर्गीचें जिवीत फावो केलें. आयज ह्या ताच्या कश्टांचेर आमी नियाळ करता. देवाच्या मोगाचेर आमी नियाळ करता. कालच्या दिसा आमी पळयलें कशे तरेन जेजून ह्या बलिदानाचो उगडास करचे खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटयलें. जितले फावट आमी मिसाचें बलिदान भेटयता तितले फावटी आयच्या दिसाचो आमकां उगडास येता. कशे तरेन जेजून म्हटलें, ही म्हजी कूड, आपलीच कूड खुर्सार खिळावन दिली. तेच भाशेन ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, हें म्हजें रगत. जेजून खुर्सार रावन आपलें रगत आमचे पासत वारयलें. हे भाव भयणानो, जेजून तर आमचे पासत आपलें बलिदान केलें. आदल्या कोरांत जनवरां भेटयताले, जनवरांचें बलिदान करताले आनी देवाक खोशी करूंक सोदताले. भाव भयणानो, व्हडांतली व्हडली खुशालकाय, व्हडांतलें व्हडलें बलिदान जेजूनच आपलेच कुडीचें केलें आनी आमचे पासत खुर्सार मेलो. जेजूच म्हणटा, एका वेळार आपल्या इश्टा पासत कोणूय मरूंक तयार आसत, पूण दुस्मान जालो तेन्ना, आमी पातकी आसलो तेन्ना पासून आमचे पासत तो मेलो. भाव भयणानो, फकत आमकां स्वर्गीचें सूख मेळचे खातीर, आमकां ह्या संवसारांतल्यान स्वर्गार पावोवचे खातीर हें जावन आसा देवाचें बलिदान आमचे पासत. आयच्या दिसा ताच्या मोगाचेर आमी नियाळ करुया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आमचेर कास्तीचें फर्मोण मारूं न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं आमचें तारण जावचें. भाव भयणानो, जशे परेन जेजून आमच्या पासत बलिदान केलां, आमी दुसऱ्या पासत आमचेंच बलिदान करुया, आमचें सॅक्रिफायस करुया. मदीं करून आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिवन, आमीच घाम वारोवन, आमचेंच रगत वारोवन जायते फावटी आमी दुसऱ्याक जिवीत दिवची गरज आसा. जशे परेन जेजू आमचो मोग केलो तेच परेन आमी दुसऱ्याचो करुया. कित्याक जेजून आमकां एकूच आज्ञा दिल्या. ह्या खुर्सार आमकां दिसती पडटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. दिसता त्या मनशाचो तर हांव मोग करिना, नाल्यार दिसना जाल्यार देवाचो हांव मोग कसो करीन. ह्या खुर्सार आसलेलो एक दोनूय दाणे आमकां तेंच सांगतात. उबो दाणो आहा तो आमकां देवाचो मोग खुणायता आनी वांकडो दाणो आहा तो पेल्याचो मोग खुणायता. दोनूय गरजेचे. म्हज्यान म्हणूंक जायना हांव फकत देवाचोच मोग करतलो आनी मनशाचो करचो ना. म्हज्यान म्हणूंक जायना फकत मनशाचोच मोग करतलो आनी देवाचो करचो ना. दोनूय गरजेचे. भाव भयणानो, मनशा वरवीं देवाचो मोग करुया आनी देवा वरवीं मनशाचो मोग करुया. जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करतना आमचेय कश्ट, आमची पिडा, आमचे त्रास, संवसाराची कश्ट, पिडा आनी त्रास जेजूक उबारुया. आमचे सगळे सॅक्रिफायस दुसऱ्या खातीर करुया आनी ह्या बलिदानाचो फळ आमकां मेळटलो. जशे परेन जेजू पुनर्जीवन जालो, आमी पुनर्जीवन जातले, आमकांय सासणाचो इनाम मेळटलो.